नमस्कार येवकार गोवा टू नाईट सुयश गावणेकर सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स। मंत्रिमंडळाचो 2 कायद्यांक बावटो। कायदेशीर उत्तराधिकारी नाशिल्ली प्रॉपर्टी सरकाराच्या ताब्यांत घेवंक एक कायदो, दुसरो टेनंट व्हेरिफिकेशनाचे नेम खर करूंक। गोंयच्या उद्देगांनी जॉबाच्यो जायराती, इंटरव्यू भायल्या राज्यांनी केल्या लाखा मेरेन फायन। प्रेजांवूय गोंयकारांक नोकऱ्याच्या प्रस्नाचेर मंत्र्याची जाप। आप मागता जॉब फेर। पॅरा ऑलिंपिक संघटना एसएजी कडेन नोंद ना। प्रशिक्षण सगळ्या एथलीटांक दितले, मात मंत्री म्हणटा पॅरा ऑलिंपिक संघटना एसएजी कडेन नोंद जाय मेरेन ग्रांट्स मेळचे ना। आयसीआर वरवीं खाजन जमनीच्या व्यवस्थापनाचो अभ्यास। 2 म्हयने भितर रिपोर्ट। खाजन बोर्ड नेमून खाजना हाताळपाचें मुख्यमंत्र्याचें उतर। खाजना सांबाळपाचो आमदारांचो उलो। इव्हेंटाचेर कडून सरकारा कडेन घे म्हूण फंड। पॅरा ऑलिंपिक जैतिवंतांक इनामाचे पयशे दिवंक फंड ना। विजयान काडली खरडपट्टी। खेळा मंत्री म्हणटात 4थी मेरेन दिता। नेपाळाचे काठमांडूत विमान क्रॅश। 18 पॅसेंजर सोंपले। पायलट साल्वार। त्रिभुवन सावन पोखरा वताले विमान। टेक ऑफ जाले उपरांत रोखडो विमानतळार अपघात। येरादारी मंत्र्यान टॅक्सीवाल्यांची लायल्या वाट। ताका काडा। टोल लायल्यार मोपा एअरपोर्ट लिंक रोड टोल नाक्यार टुरिस्टांक देंवोवपाची टॅक्सीवाल्यांची शिटकावणी। बोडगेश्वराक गाराणें। गोंयच्या मंत्रिमंडळान 2 नव्या कायद्यांक मंजुरी दिली। एक कायदो गोवा एथसीट फोरफिचर आनी बोना विकान्सिया। ह्या कायद्या खाला कायदेशीर उत्तराधिकारी नाशिल्ली प्रॉपर्टी सरकाराच्या ताब्यांत घेवपाची तरतूद। दुसरो कायदो टेनंट व्हेरिफिकेशनाचे नेम खर करपा खातीर। बुधवारा जाल्ल्या मंत्रिमंडळ बसकेत कांय कायद्यांक मान्यताय दिल्या। तातूंत 2 नवीन आसात। उत्तराधिकारी नाशिल्ल्यो जमनी आनी मालमत्ता सरकार जमा करपाचो कायदो येता। त्याच बरोबर टेनंट व्हेरिफिकेशन नेम कडक करपाकूय नवीन कायदो सरकार हाडटा। गोवा एस्टीट फोरफिचर आनी बोना विकान्सिया असो नवीन कायदो सरकार हाडटा। उत्तराधिकारी नाशिल्ल्यो जमनी आनी मालमत्ता सरकाराच्या नांवार करपाक कायदो। असल्यो जमनी सरकार जमा करपाक एक प्रक्रिया घालून दितले। टेनंट व्हेरिफिकेशनाचे नेम कडक करपाक नवीन कायदो हाडटा। गोवा व्हेरिफिकेशन ऑफ टेनंट कायद्याक मंत्रिमंडळाची मान्यताय। घरां रूम भाड्यान दिवप्यांक भाड्याक रावपी लोकांच्या डॉक्युमेंटाचो रिकॉर्ड दवरचो पडटलो। पुलिशेक व्हेरिफिकेशनाक अचकीत भेट दिवपाचे अधिकार आसतले। नेम पाळिनाशिल्ल्या घरमालकाक 10,000 रुपया मेरेन तालांव घालपाची तरतूद। गोंय उद्देगीक महामंडळाचें काम आनीक बरे तरेन चलोवपाक कायद्यांत दुरुस्ती। मायनिंग डंपाच्या प्रोफायलाचो अभ्यास करपाक एजन्सी निवडपाचो निर्णय जाल्लो। ही एजन्सी डंपांची गुणवत्ता आनी प्रमाण तपासतली। प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकार। गोंयच्या उद्देगांनी जॉबा खातीर गोंया भायर जायरात करून इंटरव्यू घेतल्यार 10,000 ते लाखा मेरेन फायन। भितर ओडोवपाची कायदेशीर तरतूद केल्या। श्रम मंत्री बाबूश सांगता गोंयच्यो कंपन्यो भायर इंटरव्यू घेवन भायल्यांक भरतात म्हूण युरी आनी विरेशान प्रस्न काडिल्लो। मंत्री म्हणटा 2च कंपन्यांनी तशें केलां, तांकां नोटीशी गेल्यात। Government job fairs should be the next in this budget or till the 31st of March 2025. Government job fairs. आम जॉब फेअर्स कोताय ते प्रायवेटा वाटाय आनी जॉब फेअर करूं सोदताय। गव्हर्मेंटा गेले जॉब फेअर। PWD गे थिंग आसपा जाय वेकन्सी। इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट सगळे एकठांय जाय आनी तुमगे जॉब फेअर थिंग ते भाशेन कराय सो दॅट इट इज इन अ व्हेरी ट्रान्सपरंट मॅनर्स। बिकॉज आतां भुरग्यांनी करपाचें तरी कितें, जेन्ना इंडस्ट्रीन जेन्ना एप्लिकेशन घालता मिनिस्टरान आयकोन घेवपाचें। एक कोणान CV घातली, CV एप्लिकेशन घातलें, थंय काम दिना, भायल्यांक जाय तशें वेकन्सी करता। कोण इंडस्ट्री आसा, खंयची एक इंडस्ट्री आसा ती कंपनी भायर हें करता, इंटरव्यूज कंडक्ट करता, गोंयान करना। at instances I believe jenna te pharmache jenna 3 companies
advertised the post outside Goa. Chief Minister had to intervene. Then they released a statement after Chief Minister intervening. Why they are not informing you in the first place about this position? Why is the Employment Exchange not aware? It is only four companies. Government is doing all efforts basically as far as to so that Goan youth basically gets benefit and gets employment. Why they are advertising their post outside? No, as far as advertisement, there was two companies which had advertised their post outside. We have come up with this thing. First, there was this thing that if anyone defaults as far as this act is concerned, where advertise that this thing outside is concerned, the fine was 500 rupees. So it was becoming very convenient actually for them. Even if they advertise and they paying a fine of 500 had no meaning whatsoever. So we have amended basically that this thing, that we have increased the fine to 10,000 rupees, 1 lakh, and plus a fine plus an imprisonment also we have done that. No. See. पॅरा ऑलिम्पिक संघटना एसएजी कडेन नोंद ना. ट्रेनिंग सगळ्या एथलीट्सांक दितात. स्किमी भायल्या खेळगड्यांक दितले, पूण पॅरा ऑलिम्पिक संघटना एसएजी कडेन नोंद जाय मेरेन तांकां ग्रांट्स मेळचे ना. खेळा मंत्री गोविंद सांगता. मात नोंद जावं ना जावं सिलेक्ट जाल्ल्या भुरग्यांक खंय आदार करतले. बट मध्यंतरी आमचो एक प्रोसेस आसता. त्या प्रोसेसा भितर थोडोसो ब्रेकअप जालो. म्हणजे आमी तांकां ऑलरेडी लेटर्स सुद्दां बरयलेले आशिल्ले की तुमचें डॉक्युमेंटेशन जें आसा तें डॉक्युमेंटेशन तुमी करात म्हणून. पूण तरी आसतना आतां फायनल स्टेजीचेर तांचें फर्स्ट रेकग्निशन करपा खातीर फायनल स्टेजीचेर पाविल्ले आसात. आफ्टर हॅविंग अ मिटींग वीथ द पॅरा ऑलिम्पीक एसोसिएशन. पॅरा ऑलिम्पिक्स म्हणूया किंवा पॅरा आमचे स्पेशल ऑलिम्पिक्स म्हणूया किंवा खेलो इंडिया पॅरा गेम्स म्हणूया किंवा नॅशनल पॅरा चॅम्पियनशिप्स म्हणूया, ह्या सगळ्यांक आमी जसो आधार जो स्किमीच्या भायर सुद्दां वचून आमी तांकां पॅरा ऑलिम्पीक एसोसिएशन जो पर्यंत रेकग्निशन जायना तो पर्यंत आमकां तांकां ग्रँट्सूय दिवपाक मेळना. पूण डेफिनेटली ते फायनल स्टेजीर आसा आमी ते करतले आनी तांकां जो ग्रँट्स कितें मेळपाक जाय तांकां ती फॅसिलिटी जी कितें मेळपाक जाय ती मेळपाची आमी हें दिता. आता पॅरा ऑलिम्पिक तुवें सांगलें रजिस्टर्ड जावंक ना. आता उरल्यात फक्त 3-4 म्हयने उरल्यात. अजून पर्यंत तूं रजिस्टर्ड जावंक ना. टोटल 23 डिसिप्लिन्स तेतून पार्टिसिपेट जावंक शकता पॅरा ऑलिम्पिक्सान. आयज मेरेन तुवें लिस्ट फायनल केला, ते रजिस्टर्ड जातले तुवें सांगलें फॉलोअप आहा. पूण तेच्या पयलीं आतां 3-4 म्हयने उरल्यात. तुवें लिस्ट फायनल केला, खंयच्या डिसिप्लिनान गोंयची भुरगीं पार्टिसिपेट जातली आनी जर जातली जाल्यार त्या प्लेयरांक आयडेंटिफाय केला. सोशल वेलफेअर मिनिस्टर आहा तेका हे पॅरा ऑलिम्पिक्साक तुमकां कंबायनली येवचें पडटलें, कंबायनली काम करचें पडटलें. कित्याक स्पेशल चायल्ड सगळीं आहा ती तेचे कडेन लिस्ट आसतले आनी जे स्पोर्ट्समॅन आहा ते तेचे कडेन आसतले. कारण तांचें सिलेक्शन जें आसा तें नॅशनल लेवलाचेर जाता. की जर खंयचो पॅरा ऑलिम्पीक जें आतां 2024 जें पॅरीस हांगा जावपाचें आसा थंय जर आमचो गोंयचो जर भुरगो जर सिलेक्ट जर जालो जाल्यार डेफिनेटली ताका आमी आधार करपाचें आमी ऑलरेडी ठरलेलें आसा. तेज्या खातीर रेकग्निशन जावं ना जावं पूण आमचो प्रयत्न आसतलो की त्या भुरग्याक किंवा जो सिलेक्ट जाल्लो भुरगो किंवा जो पार्टिसिपंट जो आसतलो ताका फूल स्पेस. स्पीकर सर पूण ओल्ड गोवाची ICAR खाजन जमनीचो अभ्यास करून खाजन वेवस्थापना विशीं रिपोर्ट दितलो. 2 म्हयने भितर रिपोर्ट घेवन उपाय करता म्हणून मुख्यमंत्री उलयला. खाजन शेतां पिड्ड्यार जाल्यांत, बांद फुटल्यात, गांव शेतां बुडटात, नुस्तें मारपा पुरत्यो मानशी ऑपरेट जातात. खाजनाक वेवस्था आसना. आमदारांनी प्रस्न काडले. सरकार खाजन बोर्डाचोय विचार करता. भात शेतीच्या बांदांना भागदाडे पडून व मानशेची योग्य देखरेख न झाल्याने खारे पाणी घुसून किंवा व्यावसायिक स्तरावर कोलंबी माशांची पैदास केल्याने शेतांची कायमची नासधूस होते अशी भीती जनतेच्या मनात आहे. अशा शेतामध्ये माशांची पैदास आणि भाताची लागवड या दोन्ही गोष्टी करता ह्यावी आणि आमचे खाजन दायज सांभाळून पुढील पिढीसाठी राखावे यासाठी मी लक्षवेधी सूचना मानत आहे.
ते कॉलिंग एटेन्शनान कितें आसा की खाजन शेती आमी कशी रिवायव करतली. म्हाजें एक रेजोल्युशन आसलें ह्याच विधानसभेन आमी मांडलेलें आनी म्हाका दिसता मिनिस्टरान ताका जाप दिल्ली की आमी पॅकेज मागतले म्हणून सेंट्रल गव्हर्मेंटा कडेन डबल इंजीन सरकार जो आसा बीजेपीचो ताका पॅकेज मागतली. आनी काल बजट जालें युनियन बजट जालें त्या बजटान कांयच ना स्पीकर सर. मल्टी डिपार्टमेंट ईच डिपार्टमेंट पुट्स ओवर इच अदर. अशें ऑनरेबल सीएमान एक खाजन बोर्ड करून त्याचे रुल्स रेग्युलेशन केलें. कित्याक आतां टॅनंट एसोसिएशन कालूय उलयल्लो टॅनंट एसोसिएशन पयलीं भशेन ना. जाणटेले पळयताले आतां कोण पळयना. म्हाका दिसता फुडें हे पयशे जे सरकार वेगळे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटा WRD डिपार्टमेंट आनी खंयचे दिता ते एक कडेन घातले जाल्यार हे विशय कायमचो सॉल्व जातलो अशें एक सजेशन आसा. कारण खाजन लँड हे सगळे कडेन सगळे कॉन्स्टिट्युएन्सीनी चडशे प्रॉब्लेम आसा. म्हाका याद जाता की आमी नितीन गडकरी जेन्ना मिनिस्टर आशिल्लो फॉर वॉटरवेज तेन्ना नॅशनल वॉटरवेसाचे आमी गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया कडेन MOU सायन केल्लो आहा मुख्यमंत्र्याच्या नजरे कडेन. आनी ताजेर म्हाका दिसता मिनिमम एक 2000 कोटी सुद्दां मेळपाक शकतले. आमी म्हटल्यार ती एक्सपर्ट एजन्सी घालप. एट प्रेझेंट राज्यांत ICR म्हणजे इंडियन कोस्टल एग्रीकल्चर ऑफिस हांचे ओल्ड गोवा हांगासर आसा. तांच्या कडेन एक्सपर्ट सायंटिस्ट आनी तांची टीम आसा. तांकां हांव एकंदर जो आसा पयलीं पुराय प्रोजेक्टाची स्टडी करपाक लायता की एक्झॅक्टली आमी एग्रीकल्चर आनी पिसिकल्चर आनी हो पुराय म्हाका दिसता परत कशें आसा विरोधकांनी हेजेर विरोध करपाक जायना किंवा विरोधकांनी हेजेर विरोधान परत उलोवंक जायना. आमी म्हटलां की हे जर करतले आसत जाल्यार ते खंयच्या तरी एका डिपार्टमेंटा कडेन आसपाची गरज आसा. आमकां ओवरऑल रिपोर्ट एक 2 म्हयन्या भितर तेंच्यांनी आमकां रिपोर्ट दिवचो. सरकार सिरियस आसा ह्या विशयाचेर. हे सगळें ठरयल्या उपरांत 6 म्हयन्या भितर कॉन्क्रीट हाजेर जो आसा पळय न्ही कॉन्क्रीट सोल्युशनाचेर आमी येता. इव्हेंटाचेर कोड्डूक सरकारा कडेन घे म्हूण फंड मात पॅरा ऑलिम्पिक्साच्या जैतिवंतांक इनामाचे पयशे दिवंक पयशे ना. विजयाची खेळा मंत्र्याचेर चढाई. पॅरा एथलीटांक प्रशिक्षण शिबिरां येरादारी भत्त्यांची वेवस्था करची म्हूण विजयान नेट धरलो. मंत्री म्हणटा पॅरा एथलीटांक प्रायज मनी खंय 4थी मेरेन क्लियर करता. तूं आतां नवें करता. आमी ऑलरेडी दिवपाक लागिल्ले आसात. तुका आमी ऑलरेडी उत्तरूय दिल्ले आसात. इन द इयर 2020 22-23 आमी जवळ जवळ आनी 23-24 57,980 रुपया आमी रिलीज केल्ले आसात स्पोर्ट्स किटा खातीर. आनी त्याच प्रमाणे आमी त्यांचो TADA आनी किट जे आसा पळय तांकां 1,07,320 रुपया आमी तांकां पेमेंट केल्लो आसा. हे नॅशनल इंटरनॅशनल पार्टिसिपेशन आनी नॅशनल पार्टिसिपेशन खातीर 46,768 वी आर ऑलरेडी पेड. आतां लॉयडाचो जो विशय जो आसा तो वेगळो आसा. लॉयडाचो विशय जो प्रायज मनी जे आसात ते प्रायज मनी आय हॅव ऑलरेडी अनाउन्स दॅट बिफोर गणेश चतुर्थी हे सगळे जे प्रायज मनीज आसा इन्क्लुडींग आमचे नॅशनल गेम्स जे मेडल विनर्स जे आसात किंवा पॅरा एथलीट्स जे मेडल विनर्स जे आसात तांकां सगळ्यांक खंयची चवथ ह्याच वर्सा मरे ह्याच वर्सा चवथ मरे हय चवथ येत रावतली. हय पळय हांवें जें उलयलेलें आसा हांवें तें करून दाखयलेलें आहा. लक्षांत दवर. कारण हांवें 2 फावटी हें 3रे वर्स हांवें सांगिल्लें आसलें की 4थी पयलू सगळ्यांक आमी पयशे दितले ते आमी करून दिल्ले आसा. आनी आजूय हांव परत फ्लोराचेर एश्युरन्स दिता ऑल द प्रायज मनीज वील बी पेड बिफोर द गणेश चतुर्थी. सर तुमी इव्हेंटांक इतले म्हणल्या हे 57,000 46,000 पेंडींग आहा म्हण सांगपाक लज दिसपाक जाय. एंडिंग नाव इट इज ऑलरेडी पेड यार. अरे म्हणटा तें कितें उरलां तूं म्हणटा आतां लॉयडाचें उरलां म्हणटा तूं लॉयडाचें उरलां. तुमी इव्हेंटांक म्हणलें कोटी द हाऊस is misguiding the house. हांवें ताका ऑलरेडी सांगिल्लें आसा 2022-23 आमी ऑलरेडी पेड केल्ले आसा. आमी ऑलरेडी पेड केल्ले आसा. Even Chief Minister is quiet today, surprising. Speaker sir, he is misguiding the house. बस म्हणपाचो. Speaker sir, he is misguiding the house. परत डिस्टर्ब करता म्हणटा. तुमचा प्रश्न घ्या. नेपाळाच्या काठमांडूत विमान क्रॅश 18 पॅसेंजर सोंपले. त्रिभुवना सावन पोखरा वचूंक टेक ऑफ करतना विमान क्रॅश जालें. एकलोच पायलट साल्वार तोवूय क्रिटिकल. विमानांत आदींच बिघाड आशिल्लो. रिपेराक लागून पोखरा व्हरताले. टेक ऑफाचेर कोसळ्ळें. भितर चडसो टॅक्निकल क्रू आशिल्लो. एक बारीकसो कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट. पंचामृता फोर्टिफाईड राईस हातूंत आयर्न झिंक फॉलिक ऍसिड विटामिन A B सारकेले 9 मिनरल्स आसात. तर पुराय पौष्टिक आहारा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस असल्यार पुरो पुराय पोषणा खातीर
पंचामृता फोर्टिफाईड राईस, घराघरांनी पंचामृता. येरादारी मंत्री माविनान टॅक्सीवाल्यांची वाट लायल्या. ताका काडचो म्हूण टॅक्सीवाल्यांचो माविनाचेर फार. मोपा लिंक रोडा वयल्या टोलाचो विशय सुटना जाल्यार ट्युरिस्टांक टोला कडेन देंवयतले म्हूण टॅक्सीवाल्यांची शिटकावणी. टॅक्सीवाले बोडगेश्वराक गाराणे घालूंक बोडगिणी पावले. हांवें कितलेच फावट ऑनरेबल सीएमा कडेन मागलेले हो कॅपेबल ना एज अ ट्युरिस्ट ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर म्हणून, ताका काडून उडोवचो म्हणून, पण आयज पर्यंत सीएमान ती दखल घेतलेली ना. पण आयजूय ह्या प्रेस माध्यमांच्या सगळ्या टॅक्सीवाल्याच्या माध्यमांच्यान हांव सीएमाक आनी एकदा रिक्वेस्ट करता, तो ह्या पोस्टार कॅपेबल ना, ताका काडून उडोवचो. आनी ह्यान फुडें जे इलेक्शन जाता पळय तेणी बसचो न्हू तेजे कडेन जर प्रॉब्लेम सॉल्व जायना जाल्यार. तशेंच जो टोलाचो इश्यू आसा न्हू, टोलाक फाल्यां सकाळी टोल भरचो पडलो आमकां जाल्यार हांवें रिक्वेस्ट केला टोल करचो न्हू म्हणून टॅक्सीकारांक. आनी टोल केलो जाल्यार ह्या सगळ्या भावांचे हांवें एक उतार घेतला. जेन्ना टोल केलो म्हणटकूच गेस्टांक व्हरतले आनी टोला कडेन सोडटले. मागीर गेस्टांक चलून वचूं दी जावं धांवून वचूं दी जावं तेंच्या जीएमआराक घालूं दी कोणाक कितें करता ते. तो आमचो विशय ना. आमचो विशय आसा की आमी त्या टोलाक आमी बळी पडचे ना आनी आमी त्या टोलाक रुपया दिवचे ना. कित्याक टॅक्सीकार जेन्ना 1 रुपया चड सांगता तेन्ना हो माविन गुदिनोच सांगतात हे माफिया म्हणून. आनी जेन्ना हे जीएमा लुटता तेन्ना कोण माफिया ते माविनाकूय कळना आनी ऑनरेबल सीएमाकूय कळना. कित्याक हेणी जे उलयला असेंब्लीन पळय 500 करोड आमकां आमी टॅक्सीकारान हेका लुकसाण केला म्हणटा पळय, आनी जे मिटराचे हेणी पयशे कितके जाले पळय ते कॅल्क्युलेशन करपाचे आनी हेतूंतले हेणी कितले खाल्ले ते हेणी कॅल्क्युलेशन करपाचे. हांव मागता हे सीएमा कडेन हे माविन गुदिनो काडून उडय बीजेपीतलो. गोंयांत तिसरो जिल्लो जावचो म्हणून खूब लोक मागता. काणकोण, केपें, सांगें, धारबांदोडे मेरेन तिसरो जिल्लो जावंक जाय. सभापती रमेश तवडकार उलयला. केपें खंय जिल्ल्याचें मुखेल केंद्र आसूं येता. ह्या वाठारांनी मागास लोक मोठ्या प्रमाणांत रावता. उदरगतीचे नजरेन तिसरो जिल्लो जावप खंय बरो. तिसऱ्या जिल्ल्या संदर्भात तो विषय आसा तो एक आमचेही मागणी आशिल्ली की काणकोण, केपें, सांगें हो जो भाग आसा म्हणजे अप टू धारबांदोडा पर्यंत आसा तो ताजें मध्यंतरी ठिकाण जें आसा तें केपें जावचें आनी ज्या कडेन तो एक ट्रायबल बेल्ट रिमोट भाग जो आसा ते स्वतंत्र भाग जावन तो विकासाच्या दृश्टिकोनांतल्यान ताका चालना मेळूंक शकता. त्या दृश्टिकोनांतल्यान तिसरो जिल्लो जावपाक जाय अशें सगळ्यांचीच म्हणटा. पण मागणी तो फोंड्या मध्यवर्ती ठिकाण जावचें म्हणटा की तुमी केपें म्हणटा सो कितें म्हणजे नाही कशें प्रत्येक आपल्या व्यूज दवरतले की गोंयचें सादारण जेवण काणकोण, केपें, सांगें, धारबांदोडा जो भाग आसा न्ही बाबा थोडोसो एक पयस उरले कारणान जें आसा न्ही विकासा वचून थोडोसो पयस उरलो आनी तो त्या भागाचो विकास झपाट्यान जावपाक जाय. ताजी एक वेगळी प्रायोरिटी थारपाक जाय अशें दिसता. त्या दृश्टिकोनांतल्यान एज एमएलए यू सपोर्टेड देट. GTDC वरवीं 70तल्या नगरगांव पंचायतींतल्या उस्त्या ट्युरिस्टां बरोबर गोंयकारूय रिवर राफ्टिंगाच्या एडव्हेंचराचो अणभव घेतात. उस्तें ते सोनाळ मदलो 10 किलोमीटर वाठार मादयचो. गोंयचें हें पयलें आनी एकोडें रिवर राफ्टिंग फाटलीं सुमार 10 वर्सां जालीं चालू आसा. नमस्कार, येवकार तुमकां. आमी सध्या आसा 70 वाठारांतल्या नगरगांव पंचायतीच्या उस्त्या ह्या गांवांत. खूब जाणांक खबर आसा की लोक गोंयांतल्यान राफ्टिंग करपा खातीर हिमाचल प्रदेश, मनाली सारक्या जाग्यार खूब जाण राफ्टिंग करपाक वता. सो गोंयांतूय बी राफ्टिंग हे चालू केल्लें ते म्हणल्यार आदले मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर हांच्यांनी 10 वर्सां पयलीं 70 वाठारांतल्या उस्त्या गांवांत केल्ले. चला तर पळोवया आमी 70तले उस्त्या गांवांतले म्हादय रिवराचेर केल्ले वायट वॉटर राफ्टिंग. ही राफ्टिंग एक्सपिरियन्स करपा खातीर गोंया भायल्यान खुबशे लोक येता आनी तूं पळोवपाक शकता म्हाज्या फाटल्यान हांगासर खुबशे ट्युरिस्ट गेस्ट आसा. चला तर पळोवया उस्त्या गांवाच्यान स्टार्ट जातली राफ्टिंग आनी ते डायरेक्ट वतले ते सोना गांव. हे 10 किलोमीटर राफ्टिंग. चला तर पळोवया 70 वाठारांतले वॉटर राफ्टिंग. Myself, I'm Naushad, and that's my team over here. We've been doing whitewater rafting in Goa since 10 years, and we're getting a great response. This is like for the beginners. Actually, we're getting like class 3 rapids on this river. It's good fun for the beginners actually. We only operate on the monsoon, 2.5 or 3 months in the monsoon. It starts from June 15. We go until September 15 actually. आम्ही सध्या 70 उस्त्या गावातल्यान राफ्टिंग केल्या, पण आम्ही स्ट्रेट पावले ते सोना गावात आणि सध्या सोना गावात एक 10 किलोमीटरचे
वायट वॉटर राफ्टींग हांगासर सोंपलेलें आसा आनी कोणाक जर हांगासर वायट राफ्टींग करपाक जाय, गोंयांतलें एकमेव वायट वॉटर राफ्टींग म्हणटा तें सत्तरी तालुक्यांत जाता. कोणाक जर हांगा ट्राय करपाक जाल्यार तेंच्यांनी GTDCचे गोवा टुरिजम डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनाचे वेबसायटीर जावं तेंचे ऑनलायन आहा थंयसर तेंच्यांनी रजिस्टर करून हे एन्जॉय करूंक शकता. प्रुडंटा खातीर सत्तरीच्यान रुपेश रावल. पावसाचो नेट देंवता तरी हवामान खात्यान गोंयांत 26 तारखे मेरेन ऑरेंज अलर्ट कायम दवरला. 27-28 खंय कमी जातलो. आतां मेरेन गोंयांत 107 इंच पावस पडला, सरासरी परस 57% मायज. मात सेगीत म्हयनेभराच्या पावसान झाडां, पालसणां, घरांचे पारे फूग मारून कोसळपाच्यो घडणुको चालूच. नगरगाव आंबेड्या देवगो सावड्डेकराच्या घराची एके वटेची वणत मंगळारा राती मातये भरवण जाली. कोणाकूच दुखापत जावना. खांडेपारा पोरण्या पुलार एक व्हड झाड कोसळिल्ल्यान येरादारी नव्या पुला वयल्यान वळयल्या. दिवचलच्या सत्र न्यायालयाच्या इमारतीच्या छप्पराचे कुडके पडपाक लागल्यात. दर वर्सा पावसात ह्या इमारतीचे छप्पर गळटाच, मात ह्या वर्सा कुडके पडटात. वन मावळिंगेच्या रस्त्यार लाखेरे दिवचले नेटान व्हांवपी वाऱ्याक लागून झाडाचो खांबो पडून 6 ते 7 विजेचे खांबे मुखेल रस्त्यार पडिल्ल्यान येरादारी विस्कळीत जाल्या. देवादयेन एका गाडयेर खांबो पडपाचो उरलो. माजोड्ड्या वडाचें झाड पडलें. थंयच्यान वचपी एक बायल बऱ्यान वाटावली. तिची दुचाकी मात काबार. फोंड्या 2 जाग्यांचेर झाड पडपाच्यो घडणुको घडल्यात. कदंबा बस स्टँडा लागीं एका दुकानाचेर झाड पडिल्ल्यान दुकानाची पुराय तरेन वाट लागल्या. दुसरे वटेन ढवळे पणसाचें झाड पडून एक 4 चाकी आनी एका विजेच्या खांब्याचें लुकसाण जालां. आडपयचो फेरये धोको पुराय तरेन उदकापोना गेला. देखून फेरी धोक्यार लावप कठीण जावपाक लागला. मायणावाडो, सोडये, शिवोले नेटान व्हांवपी वाऱ्याक लागून ल्हान व्हड झाडां हुमटून महेश कळंगुटकाराच्या घराचेर पडली. घराचे छप्पर आनी कांय वण्टी कोसळ्ळ्यात. घरमालकान सुमार 5 लाख लुकसाणाचो दावो केला. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. विद्या प्रबोधिनीची प्रायमरी खंय कोयराच्या प्लांटा कडेन शिफ्ट केल्या. गोंय मनीस हक्क आयोगान शिक्षण संचालक आनी पर्वरीच्या प्रबोधन एज्युकेशन सोसायटीक नोटीस काडली. पालकांच्या कागाळीचेर ही नोटीस काडल्या. प्रायमरीचे वर्ग पेन दे फ्रांक कोयरा प्रकल्पा लागीं व्हेल्यात म्हूण पालक भुरग्यांच्यो कागाळी. Vidya Prabodhini School has shifted its primary section at Pena de Franc, which is near the garbage dumping place, and it is creating pollution and it is creating hazardous situation for the students. Now several parents of the students have approached Goa Human Rights Commission complaining against the Director of Education and the Prabodhini Education Society. Taking cognizance of these complaints, Goa Human Rights Commission has issued notices to the chairman of Prabodhini Education Society and the Director of Education. The commission has asked both the director and the chairman to file their replies on 7th August. Mukesh Kumar for Prudent. बुधवारा कुडतरकारांनी लायटीच्या खात्याच्या सुप्रिटेंडंट इंजिनियराक घेराव घालो. कुडतरे लायटीच्यो नित्याच्यो कटकटी. आमदार सद्या खंय BJP बरोबर पावर एन्जॉय करता आनी कुडतरकार पावरलेस. इंजिनियरान दिसा भितर प्रस्नाची तड लावपाचें उतर दिलां. पावसाक लागून खंय कामाक आडखळी. एसी मेळवायली आनी आयज जाल्यार जाल्यार इट वॉज अ व्हेरी फ्रुटफूल मिटींग बिकॉज एसीन कितें केलां एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियर आपयलो AE आपयलो हांगसर JE फ्रॉम कुडतरी आनी ही हॅज एग्रीड टू सॉल्व आवर प्रॉब्लम्स. I only want to sum up one thing before you could take तेंगेले कितेले तुम्ही ओपिनियन घे. पूण सद्या कितें जालां MLA enjoying power with BJP आनी कुडतोरी is without power under BJP. This is the conclusion. थंय पावर सप्लाय इंटरप्शन आशिल्ली आणि ताका लायट सारकी मेळटा हो तांचो विशय. तो विशय आमी एड्रेस केला. तो फॅक्ट एक्चुअली की पावर सप्लाय इंटरप्ट जाल्या, वादळ जाल्लें, पावस पडटा, कंटिन्युअस पावस पडलेल्यान हो विशय जाला खरो फॅक्ट. एक म्हणजे एक लायन आमची 33 kV लायन जी फोंडेच्यान फीड करता राया सबस्टेशनाक, ताजे
8 खांबे मोडले आणि ते खांबे मोडून आतां 8 दीस वयर जाले. ते रिस्टोरेशन काम चालू आसा. ते शेतांत ते खांबे ओडपाकय मेळना आणि शेतांत कमरभर उदकांत आशिल्ल्यान ते काम करपाक डिफिकल्ट जालें. आतां तें ऑलरेडी काम कंप्लीट जावन आज ती लायन चार्ज जातली. 60 वर्सां पिरायेच्या कलाकारांक कला संस्कृती खातें कला सन्मान स्कीम दिता. स्किमीक आतां ऑनलायन अर्ज करपाची वेवस्था खात्यान केल्या. संचालक सगूण वेळीप उलयलो. जाणट्या कलाकारांक कचेऱ्यांनी फावटी मारूंक नाका म्हूण ही ऑनलायन वेवस्था. कला अँड संस्कृती ही खात्याच्या वतीन गव्हर्मेंट ऑफ गोवा हांच्या वतीन आमी तुमकां सगळ्याक जनतेक सांगपाक सोदतात की कला अँड संस्कृती खात्याची ही एक स्कीम जी कला सन्मान स्कीम. सो जी आमी जे कलाकार आमचे जाणटे 60 वर्साचे वयर आसतात कलाकार, सो तांकां जाणटेपणाक सहाय्यत करपा खातीर कला सन्मान स्कीम गव्हर्मेंट चलयता आनी म्हयन्याक त्या स्किमीच्या अंडर 2500 बेनिफिट्स दितात, रुपया बेनिफीट दितात पर मंथ. तर हे बेनिफीट आमचे कलाकार जे जाणटे आसा सो ते जाणटेपणाक तांकां भायर सरपाक जे फॉर्मेलिटीज वेगळे वेगळे करपाक जाय सो ह्यो करपाक त्रास पडटा. सो त्या खातीर आमी टॅक्नॉलॉजी वापरून ही कला सन्मान स्कीम आसा सो ती ऑनलायन करपाची. जे सरकाराचे ऑनलायन प्लॅटफॉर्म आसा सो त्या प्लॅटफॉर्माच्या मार्फत करपाचो हो एक आमचो प्रयत्न आसा आनी ही प्रयत्नाक म्हणून आमी ही स्कीम ऑनलायन मार्फत करतात. ह्यो खबरो इतल्यार सोंपतात. प्रुडंटाक फॉलो करात. प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲप आहे. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.